नमस्कार. शेअर मार्केटातल्यो दिसपट्ट्यो घडामोडी सांगपी दलाल स्ट्रीट कार्यावळीत प्रमोद कांदोळकराचो येवकार. पळोवया आयची मार्केट अपडेट. सप्तकाच्या पहिल्या ट्रेडिंग सेशनाची सुरुवात नेगेटिव्ह झाली. आज शेअर बाजारात 9:15 मार्केट मातशे नेगेटिव्ह उक्ते झाले. सेशन सोंपेमेरेन निमण्या खिणाक मार्केटात मोठे करेक्शन दिसले. निफ्टी 78 पॉइंट जाल्यार सेन्सेक्स 299 पॉइंट नेगेटिव्ह. निफ्टी आज 19,748 उक्ते झाले. 19,782 मेरेन हाय आणि 19,658 मेरेन लो. 19,660 मार्केट क्लोज झाले. सेन्सेक्स 66,629 उक्ते झाले. 66,384 बंद झाले. आजच्या ट्रेडिंग सेशनाचो फोकस थारलो SJVN म्हळ्यार सतलज जल विद्युत निगम. 13% चढून शेअर लायफ टायम हायचेर पावलो. ₹53.10 उक्तो जाल्लो हो शेअर सरळ ₹59.30 मेरेन पावलो. SJVN कंपनीक पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेडान 7,000 कोटी रुपयांची 1,200 मेगावॅट सोलर पॉवर करपा खातीर ऑर्डर दिल्या. कंपनीची REC वांगडा कबलात जाल्ल्यान ताचोय परिणाम सोमारच्या सेशनात दिसलो. आजच्या टॉप गेनर्सात SBI लायफ, डॉक्टर रेड्डी, इंडसलँड बँक, महिंद्रा अँड महिंद्रा, अल्ट्राटेक सिमेंट आणि पॉवर ग्रीड कंपनीन बाईंग आयली. जाल्यार आजच्या टॉप लुजर्सात ITC, कोटक बँक, टेक महिंद्रा, रिलायन्स, ब्रिटानिया आणि JSW स्टील पडले. निफ्टी फार्मा सोडल्यार चडशे इंडेक्स डावन. मेटल इंडेक्सात प्रेशर, निफ्टी IT प्रेशर. कोटक बँकेचो रिझल्ट वायट नाशिल्लो, मात अपेक्षे प्रमाण नाशिल्ल्यान कोटक बँकेचो शेअर पडलो. वांगडा हेर बँकेचे शेअरय कोसळ्ळे. निफ्टी पडपाक रिलायन्स आणि ITCचोय मोठो वांटो. TVS मोटराचो रिझल्ट डिक्लेअर जालो. रिझल्ट वायट नाशिल्लो, मात बाजाराच्या अदमासा परस रिझल्ट मातसो कमी आयिल्ल्यान TVSचो शेअर निमण्या खिणाक पडलो. SRF कंपनीचो तिमाहीचो रिझल्ट पेड्ड्यार आयलो. वेल्यान कंपनीन फुडल्या तिमाहीचो गायडन्स पेड्ड्यार आसतलो म्हूण सांगिल्ल्यान शेअर होल्डरां मदीं निराशा दिसली. शेअर 3% पडलो. आज PFC आणि REC कंपनी बरीच तेजीत दिसली. डॉमिनोज पिझ्झाची कंपनी ज्युबिलंट फूड वर्काचो मंगळारा रिझल्ट येवपाचो आसा. फाटले वर्सभर जाले शेअर डावन ट्रेंड आणि उपरांत कन्सोलिडेशन झोनात अडकून पडला. रिझल्ट बरो आयल्यार शेअर तकली वयर काडूं येता, नाजाल्यार पडझड शक्य. टाटा स्टील कंपनीचो रिझल्ट येवपाचो आसा, मात शेअरात रिझल्टा पयलीं मोठी विक्री जाल्ल्यान शेअर पडलो. आजची मार्केट अपडेट इतल्यार सोंपता. शेअर बाजारांतल्या दिसपट्ट्या घडामोडींची म्हायती घेवन मेळया मंगळारा सप्तकाच्या दुसऱ्या ट्रेडिंग सेशनात. तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट.